आता खबर विस्तारान पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप करून मडगाव बस स्थानक बांदपा ऐवजी आता गोय राज्य सरकारच ताची बांधणी करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। ह्या संबंधान तांणी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन विचार घेतलो। हे काम 2 टप्प्यांनी जातले आनी पयल्या टप्प्याचो खर्च 70 कोटी आसतलो। ह्या स्थानकाचेर जावपी दुकानां आनी जागा भाडेपट्टीचेर दिवन आर्थीक कमाई करतले अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार उघड केलें। RDX कॉप ब्युरो रिपोर्ट। Okay, meeting at the Madgaon bus stand. Meeting regarding the Madgaon bus stand. Madgaon MLA, Fathoda MLA, of the KTC chairman of Kallus and director of transport minister Mavin सगळे आशिल्ले. So that plan was not designed केल्लो आसा 2011 दिसा. ताचे फुडें वताना आशिल्लो. So initiatives घेतले म्हणजे प्रोजेक्ट कॉस्ट खूब आशिल्लो तेजो वेगवेगळे फेज. But now we have taken the decision. We are going in a phase manner. Phase 1 project घेवपाचो थरयला already, which is only the first is the bus stand with the minimum parking. There is an इतको project जो आता पयली कंप्लीट करपाचो थरयला. सेकंड फेजींतल्यान मागीर घेवपाचो म्हणल्यार अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट तेजेले म्हणटा एक 70 करोड पर्यंत वता. सेट फर्स्ट फेज गव्हर्मेंट इज डुईंग PPP बीन कांयच गव्हर्मेंट स्वता करता प्रोजेक्ट आनी जाता तेका एका म्हयन्या भितर टेंडर करपाचें आमी कन्सल्टंट जो आसा ताका इन्स्ट्रक्शनूय दिला. एका म्हयन्या भितर तेजो टेंडरूय जातलो. फेज 1 प्रोजेक्ट जो आमी कंप्लीट रेव्हेन्यू मॉडेल म्हणजे परत भरून काडपाक रेव्हेन्यू मॉडेल म्हणजे एट प्रेझेंट कशें आसा वयर जॉब एक्चुली एरियाज ज्यो आसा पळय ते लीज आउट करपाचे आनी तातूंतल्यान वी आर आस्किंग त्या रेव्हेन्यू मॉडेलाचेर सद्या आमी हें करता. ओके, एरिया तीच आसतली काय सायडीची खंयची? ना एरिया तीच आसतली. एट प्रेझेंट जी एरिया आसा पळय तीच वापरता. एक मिनिट, दुसरो विषय